श्री सांदेरी. आयज देवी उलो मारून आम्ही या मिटिंगेची सुरवात करूया. आयज 3 दीस जाले सगळे गांवचे भुरगे एकठांय येवन डोर टू डोर भोंवताले, अवेरनेस क्रिएट करताले, सोशल मिडियाचेर सगळ्यांनी मेसेजी स्प्रेड केली. आयज तुमच्या एक उलोचेर सगळे आयज लोक हांगासर जमला. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. 25 तारखेक असो एक नोटिफिकेशन येयलो तो तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता. हो गव्हर्मेंटाचो नोटिफिकेशन आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो. हो आमच्या हिता खातीर न्हू, हो आमच्या हिता खातीर न्हू. हो गांव पाड घालपाक नोटिफिकेशन हो काडला. हो गांव पाड घालपाक हे जे जाणट्यांनी आमचो हो गांव जो राखलेलो, कितली वर्सां जाली हो गांव आमचो सांबाळलेलो जाणट्यांनी. आयज हो जे दोंगर आमकां वयर दिसता आयज तो पाड घालपाक हो नोटिफिकेशन काडला. आमच्या पूर्वजांनी हो आमचो गांव आमच्या फ्युचर जनरेशनाक सांबाळून दवरलेलो. आयज आमची ती जबाबदारी आसा सगळ्यांची की एकठांय जावन येवन हो जो गांव आसा आनी हो जो दोंगर आसा ते आमच्या फुडले पिडयेक सांबाळून दवरपाचो. आतां थोडक्यात आमी तुमकां सांगता हो नोटिफिकेशन कितें सांगता. जेन्ना 25 तारखेक सप्टेंबराच्या 2025 हो नोटीस आवट जालो तेन्ना गांवांत खंय तरी भिरांत पडली. आमचो गांव उरतलो काय ना, जसो आमी गांव पळयलेलो हो फुडले पिडयेक उरतलो काय ना, हो सगळ्या लोकांच्या मदीं भिरांत पडले. आमी एकठांय जावन मिटिंगे घेवपाक स्टार्ट केली, लोकांक डोर टू डोर अवेरनेस क्रिएट करपाक स्टार्ट केले. आतां हो नोटिफिकेशन खंयच्या टायमार काडलो हो पयलीं समजून घेवंक जाय आमकां. ज्या टायमार दिवाळीचो सण येवपाचो आहा, आमच्या हिंदू संस्कृतीन जेन्ना दिवाळी आमी एकठांय येवन साजर करता त्या टायमार सगळे लोक बिजी आसता. ह्या टायमार हो नोटिफिकेशन काडला म्हणजे गव्हर्मेंट हांगसर आमच्या ट्रायबल लोकां कडेन, आमच्या गोंयकारां कडेन, आमच्या गांवकारां कडेन हांगा हेळटा अशें दिसून येता. हांगसर सर्वे नंबर जे इन्क्लूड जाला, जे सर्वे नंबर हांव मेन्शन सांगता तुमकां 53/1, 53/2, 54/0, 55/0. आतां हेची टोटल एरिया कितली आहा ती आमी सॉल्व करून घेवया. हेची एरिया 53/1 25,664. दुसरो आमचो 53/2 33,005. तिसरो आसा 54/0 40,200. चौथो आसा 55/0 25,100. म्हणजे जो वयलो आमचो दोंगर दिसता तेजी टोटल एरिया जावन आसा 1,23,969 स्क्वेअर मीटर. इतली जी एरिया आयज गव्हर्मेंट आमची आयज पाड घालपाक उठला. आयज आमचो टायम आसा की गव्हर्मेंटाक सांगपाचो की ट्रायबल लोक हांगसर आमी ओगी रावचे ना, तुमकां थोडो जो शिकोवपाक जाय तो आमी शिकयतले. जी वयली जे एरिया आहा ती मेजॉरिटी एरिया जी आसा पळय ती नॅचरल कवर आहा, ऑर्चर्ड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आहा. आयज तुमी हांगसर लॉक्स वन पळयत जाल्यार तो स्लोप असो ना, तो सारको असो आहा. आयज तो दोंगर हो गव्हर्मेंट पाड घालपाक उठला. आता कितली एरिया चेंज ऑफ झोन करूंक शकता हे एरियांतल्यान. अराउंड 39,337 स्क्वेअर मीटर आयज हे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंटान हो झोन ऑफ चेंज करपाक आयज प्रपोज केला. आता नोटिफिकेशन आवट जाता, गव्हर्मेंट 1 म्हयन्याचो लोकां कडेन टायम दिता. तशेंच सगळे जे आमचे पंचायत आहा नाजाल्यार आमचे बरे मागपी कोण आहा तेंचे कडेन एक टायम दिता की तुमी 1 म्हयन्या भितर तुमचे कितें जर ऑब्जेक्शन आहा, सजेशन आहा ते आमचे कडेन मांडचे. ते ऑब्जेक्शनाचेर ते मागीर TCP डिपार्टमेंट डिसिजन घेतलो की हे चेंज ऑफ झोन करचो काय ना तो. आतां आमी फाटली कांय वर्सां पयलीं पळयत जाल्यार एक रिपोर्ट तयार जाल्लो VT थॉमस कमिटीची. हेज्या रिपोर्टान कितें मेन्शन केल्लें, हो जो दोंगर आसा हो ऑर्चर्ड न्हू, नो डेव्हलपमेंट स्लोप न्हू, जाल्यार ती नॅशनल कवर न्हू, ते जावन आसा फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जेन्ना गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता तेका कोणाकूच हात लावंक मेळना. पूण आयज जर तर आमी फाटली 10 वर्सां 15 वर्सां पळोवंक गेल्यार हांगसर सगळीं झाडां कातरून उडयला, कांय दवरलेलें ना. आयज आमकां झाडां दिसता, तुमी सांगा झाडां दिसता, सगळीं कातरून उडयला. आतां हो समज जर तो नोटिफिकेशन पास जालो आनी हे झोन चेंज जाले जाल्यार गांवांत आमचें कितें जावंक शकता आनी हो गांव आसलो तो कितें जावंक शकता हांव तुमकां थोडक्यान सांगता. फाटली कितली वर्सां जाली हांगा काजू रोयताले आमचे हांगसर आमचे आसतले
जो दोंगरकार आसा तो जाण आसतलो, तशेंच गांवचे लोकूय जाण आसतले, हांगसर काजू रोयताले. आयज एक तरी काज दिसता तुमकां? आयज एक तरी काज दिसता? सगळ्यो कातरून उडयला, सगळ्यो काबार करून उडयल्यो. वखदां घालून मारून मशिनरी घालून सगळ्यांनी भितर तेंच्यांनी काबार करून उडयली. भरपूरशी फॉरेस्ट्री जाल्लेली हांगा, ज्यो आयज आमकां पळोवंक गेल्यार दिसना, फुडल्या पिळगेकूय त्यो पळोवपाक मेळपाना. पूण जाय आमचे कडेन जाता जाल्यार आमी ती परती रोवन परती तयार करूंक शकता. हो पुरोवंक जाय तो दोंगर. तशेंच हांगा नॅचरल हॅबिटेट आहा. ह्यो संवसार हो जो जग आसता हो फक्त आमच्या मनशा खातीर न्हू. आयज पयशां खातीर, आपले पर्सनल ग्रीड खातीर आयज गव्हर्नमेंट जावं व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी आयज दोंगर कातरूंक आमचे नॅचरल हॅबिटेट, जंय बारीक बारीक जीव, इन्सेक्ट जावं ते बर्ड्स, मॅमल्स, जे तरेतरेची जनावरां आयज थंय रावता, तेंचो संवसार ते काबार करता. आमकां तेंचो संवसारूय वाचोवंक जाय, तशेंच आमचो गांवूय राखोवंक जाय. आयज जर तर थंय दोंगरार व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन ये, फाटल्या दिसांनी हांव पळयतालो आमचे वर दोंगरा तेकोनूच आसता. भरपूरशे आहात, भरपूरशे स्नेक म्हाका फाटल्यान दिश्टी पडटा. ते फाल्यां प्रत्येकाच्या घरांनी दिश्टी पडटले, तिका वयर जागो उरपाना. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी भरपूरशीं वर्सां जालीं आमच्या हिंदू धर्मान आमी गणपतीची घरांनी गणपती पुजता. थंय प्रत्येक जाण माटोळी लायता. जाणटे आमचे दोंगराचेर वचून माटोळीची जी सामग्री आसली ती सोदून घरान आपले माटोळी बरे भशेन डेकोरेट करता आनी गणपतीक पावन करून दिता आमी. पूण आयज आमकां ती खंयचीच सामग्री पळोवपाक मेळटा आयज? जी आमी कांगलां लायता न्ही ती पळोवपाक मेळटा? दोंगराचेर सगळी काबार करून उडयला. तशेंच आमी ल्हान आसतना सगळे आमचे भुरगे एकठांय जावन दोंगराचेर भोंवताले, काण्णां सोदताले, चुन्न सोदताले, तरेतरेची फळां जी दोंगरार मेळटा रानटी फळां ती सोदपाक भोंवताले. आयज आमकां एक सुद्दां फळ त्या दोंगरार पळोवंक मेळना, सगळी काबार करून उडयला. जी आमचे कर्तव्य असले, आमचे गोंयकारांचे कर्तव्य असले, जे गव्हर्नमेंटाचे कर्तव्य असले, हे सगळे फुडले पिढयेक सांबाळून दवरपाचे, आयज तिणी काबार करून उडयले, सगळे नश्ट करून उडयले. आयज जे आमी ट्रायबल लोक, जे आमी 95% आसा हे पाय गांवांत, आयज तिंचे अस्तित्व हे दोंगराचेर आसलेले, तिंचे डिपेंडन्सी हे दोंगराचेर आसलेले, आयज ते अस्तित्व आमची डिपेंडन्सी सगळी काबार करून उडयली ह्या भारतीय गोंयच्या सरकारान. आता हो समज जर तो झोन चेंज जालो जाल्यार गांवचेर कितें परिणाम जावंक शकता हो तुमकां थोडक्यान सांगता. आमच्या गांवांत पळयत जाल्यार आमी जे सर्वे नंबर सद्याक आसा ते सर्वे नंबर 56, 57, 59, 58 हे अशे सर्वे नंबर आहा. हे गांवांत 200 मोर फॅमिलीज हांगा स्थायीक आहा. तशेंच जे आसा आमचे लोक ते ट्रायबल, 95% पॉप्युलेशन आमच्या गांवांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा. आमची जर तर सहभोवतणी जर पळयत फूल बायोडायवर्सिटीन भरलेली, बरी ग्रिनरीन भरलेली, नॅचरल एनवायरमेंट आमच्या झाडांनी आमकां सांबाळून दवरलेली, हितून भरलेली आसा. आयज हो गव्हर्नमेंट जो आमचो बरो संवसार हो आमी जगताले, आयज खंय तरी आमचे भितर भंय घातला आनी आमचो गांव काबार करपाक उठला. हे दोंगरार जर तर व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येयली ती आमचे गोंयकार आसतले, आमी आसतले, ते दिल्लीकार भायले लोक आसतले, जे हो परिसर, हे वातावरण, ही शांतकाय पळोवपाक येयला. पूण
ही मुस्लिम प्राइवेट
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.